कळंगूट दर्यार पर्यटकांची चडशी गर्दी पळोवपाक मेळटा, पूण ह्या दर्यादेगेर आतां एक धक्को दिवपी प्रश्न उप्रासता. कायदो आसा तरी खंय? सध्या विदेशी पर्यटकाचो एक व्हिडिओ बरोच व्हायरल जाला. दर्यादेगेर उक्तेपणान ड्रग्स विकपाचो यत्न चल्ला असोय ताचो आरोप आसा. आनी धक्को दिवपी गजाल म्हळ्यार लागसरच्या पुलीस बुथान कसलीच कारवाय केली ना. 2 दीस जाले पूण अजून आरोपी आड कसलीच कारवाय ना. पळयात हो खासा रिपोर्ट. कोम्याक धापलो म्हणून तो साद घालचो रावला. सुमार 2 दीस जाले विदेशी पर्यटकान कळंगूट दर्यादेगेवेले ड्रग्स स्कॅम उक्ताडार हाडिल्ले. पर्यटकाच्या आरोपा प्रमाण दर्यादेगेवेल्या वाठारात एका मनशान ड्रग्स विकपाचो यत्न केल्लो. मजेची गजाल म्हळ्यार दर्यादेगेचेर आशिल्ल्या पुलीस बुथानय बेगोबेग कारवाय लेगीत करूंक ना. बागा शिनळकी व्हायरल व्हिडिओ उपरांत हे आतां ड्रग्स प्रकरण. सरकार आंतरराष्ट्रीय पावंड्यार गोंयच्या पर्यटनाक चालना दिता आसतना अशा घडणुकांचो राज्याच्या प्रतिमेचेर परिणाम जातलो असो भंय निर्माण जाला. जेन्ना गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान दखल घेत हो खासा रिपोर्ट तयार केलो तेन्ना उरफाटेंच घडले. आता त्या पुलीस बुथाचे रूपच बदलले. आता रूप बदलले म्हूण प्रकरण लिपता वय खबर ना. कितें लिपोवपाचो यत्न चल्ला काय? विदेशी पर्यटकाच्या इतल्या व्हडल्या आरोपाचेर कारवाय करच्या बदला कळंगूट पुलीस कितें लिपयतात काय? खरेच कळंगूट पुलीस इज ओके विथ द सिच्युएशन? हो मुदयेर ठीक असो प्रश्न. People are openly selling drugs to us, asking if we want coke or something similar. We just walk past the police station, and you can also see here they have a hut, Goa police. People are openly selling drugs to us, asking if we want coke or something similar. We just walk past the police station, and you can also see here they have a hut, Goa police. Yeah, apparently they are okay with the situation. People are obviously selling drugs and taking drugs here, so people do also come here to North Goa. No thanks, no taxi. They also come here to do drugs and take drugs, right? So इधर ये पुलिस बूथ था ना पहले? उधर है ना। और यहाँ पे वो पुलिस का नाम था गोवा पुलिस का नाम था, वो कब निकाला? अरे उधर बनाया, किधर बनाया? थोड़ी आगे वो पुलिस टूट गया ना। हाँ टूट गया इसलिए इधर बनाया। और यहाँ पे गोवा पुलिस का नाम था, वो कब निकाला? वो मालूम नहीं। आप किधर कब से बैठ रहे हो इधर? ये 7 तारीख से आया। 7 तारीख से इधर हो। और वो पुलिस का बूथ किधर है? उधर आगे आगे वो टूरिस्ट पुलिस है, गोवा पुलिस का बूथ किधर है? वही है आगे। दोनों अभी एक साथ बनाया. सध्या आम्ही असत कलंगूट बिचाचेर आणि 2 दीस पयलीं तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसतलें तशें एक हांगासरूच एक फॉरेन ट्युरिस्ट आयिल्लो आणि ताणें आपल्या सोशल मिडिया वयल्यान एक व्हिडिओ व्हायरल केल्लो. आता त्या व्हिडिओन त्याचे म्हणणें अशें आशिल्लें की जेन्ना तो हांगासर भोंवपा खातीर आयिल्लो तेन्ना कोण तरी ताका हांगासर ड्रग्स जी आसा ती सप्लाय करपाचो ट्राय करतालो. आणि जेन्ना तो हाचीच कंप्लेंट करपाक हांगासर जो स्थित गोवा पुलिसाचो जो पुलीस बूथ आशिल्लो थंय कंप्लेंट करपाक आयलो तेन्ना त्याचे खंय तरी म्हणणें अशें ताणें आपल्या व्हिडिओन म्हटलां की द पुलीस आर ओके विथ द सिच्युएशन. आता हांगासरूच जेन्ना 2 दीस पयलीं हो इन्सिडंट घडटा आणि आमी त्याच स्पॉटार हांगासर उबी आसात. जो म्हाज्या फाटल्यान तुमी पुलीस बूथ पळयतात, कितलीशीच वर्सां जाली हो पुलीस बूथ म्हणून हांगासर सारको एंट्रन्सारूच स्थित आशिल्लो आयज पुलीस बूथ एक सेक्युरिटी बूथ जावन उरला. 2 दिसां पयलीं जेन्ना हो इन्सिडंट जाता आणि रातोरात 2 दिसां मागीरूच जे गोवा पुलिसाचे येदे व्हडले नाव ह्या बुथार आशिल्ले ते आयज नाव गायब जाता. आता प्रश्न हांगासर असो निर्माण जाता की जेन्ना येदो व्हडलो इन्सिडंट म्हटल्यार एक खंय तरी ट्युरिजमाक धक्को दिवपी इन्सिडंट गोंयान घडटा, सो कलंगूट पुलीस जी आसात ते त्या एक्युजाक धरच्या जाग्यार आयज गोवा पुलिसाचें नाव हांगासल्यान काडून ह्या बुथा वयल्यान नाव काडून फक्त त्यांची इतलीच एक्शन ही तेंच्यांनी घेतली काय का खंय तरी आपल्या नावाची पुलिसाच्या नावाची बदनामी जाली और बदनामीक भियोन आयज हो जो गोवा पुलिसाचो हांगासर बूथ आशिल्लो त्याचें नाव काडून आयज तो हांगासर सेक्युरिटी बूथ जाला काय हो हांगासर प्रश्न निर्माण जाता. जो हांगासर बूथ सारको एंट्रन्सारूच स्थित आशिल्लो तो आयज खंय तरी कुशीक व्हरून जो ट्युरिजमाचो हांगासर पुलीस आउटपोस्ट आसलो त्याच्या कुशीक सारको व्हरून परतो स्थित केला. पण हाचे जे अजून कारण आसा, नेमके कितें कारण आसा ते अजूनही गूढ. गोमंतक टीव्ही खातीर विना मांद्रेकार.